जेन्ना काजार बीन जाता न्हू मागीर आमी एक टोस रेज कोताय. टोस रेज करपाक एक आमगे एक फॉर्मेलिटी आसता आनी टोस रेज कोता आसतना कितें जाता आमी सांगताय काजराक सुखान तशें दुखान तुमी एकठांय रावपा जाय, राग येता झगडीं जातलीं एकामेकाक सजमोन घेवपा जाय हें सगलें सांगताय. आनीक म्हाका दिसता बाब पालेकराक हें सांगपाक गरज ना, राजकारणां हो जावन येयलो आहा म्हणजे काजार जावन येयलो आहा तो. सो व्हडली सांगपाची तुका व्हडली गरज ना. काजरा भितर कितें कितें जाता तें सगळें तुका खबर आहा सारकें मरे. सो तुका व्हडलें भाशण दिवपाचें व्हडलें गरजूय ना. रागूय येतलो दुखूय येतलें सुखूय येतलें हें सगलें तुवें तितूंतल्यान माटवांतल्यान पास जालो तूं. आतां हे आमगे काँग्रेसा माटवां भितर जाला. सो तुका वेलकम पयलीं स्वादेर. आनीक मोगाळ बाबणे तो आमदार ह्या नात्यान म्हाका दिसता आज जे हिंगे माचयेर बसलो आहाय ते सगळे काँग्रेसाचे हे सारके नीज गोंयकार आनी गोंय सांबाळपाचे हे मनीस तुमकां हिंग दिसते पडय. कित्याक लागून सांग तुका हांव हिंगा हेय मतदारसंघाक तुमी गोंय सांबाळपाक मनीस निवडून हाडलो बट तो आज आमचे बराबर ना. बट तुमकां दिसती पडा हांव म्हगलें अडपण सांगना आम 3 आमदार जोरी आहाय आनी अलॉंग विथ अस ऑल आतां आमगेले मोठे म्हणजे मनीस आहे बारीक तशे ल्हान कार्यकर्ते आहाय. हांव तुमकां प्रामाणीकपणान सांगूंक शकता की गोंय सांबाळपाचे मनीस आज हे माचयेर आसाय आनी हे तुम आज आमकां हिंगा मेळपाक हे तुमी येयले हे तुमी गोंय सांबाळटले. बाब पालेकराक सांगले ते प्रमाणे टोस रेज करता ते प्रमाणे तुका सांगता ते प्रमाणे बाब पालेकर हांव आमदार ह्या नात्यान 4 वर्सांनी आहा आनीक बेजीक लोकांक कितें जाय आज गोंया लोकांक कितें जाय आमकां हांव आमदार आय कम फ्रॉम केपें आमगेले व्हडले इतले वर्सां कांय डेवलपमेंट जालें ना. आमदारांनी बेजीक फेसिलिटीज हे लोकांक दिवपाक खंय तरी फाटीं पडले. आज मुजे बरे 4 वर्सां लोक येता ते लाख बिल्डिंगां फ्लॅटां बंगले बिंगले मागों येनाय. आज लोक येता तुजे बरेक तुका बेजीक फेसिलिटीज लायक वॉटर रोड्स इलेक्ट्रिसिटी एड्युकेशन स्पोर्ट्स हेल्थ हें गरजेचें. आनीक जायते BJP म्हणटा काँग्रेसान कितें केलें काय म्हण इतले वर्सां काँग्रेसान जें म्हाका 60 वर्स केल्लें हें आमी 14 वर्सां इंकून काबार केलें हें सगलें घाणां दवरलां. पयस वचना काय GMC पंतांचो आहे तुमी हें सगलें काँग्रेसा काळार जाल्लें. बट हांव सांगूंक सोदता बाब अमित पालेकर तुका जेन्ना तूं डेफिनेटली आमदार जातलो आमदार आहलो जाल्यार तुका सांगूंक पडना आमदार जातलो तेन्ना तुवें हे लोकांक सांताक्रूजच्या लोकांक म्हाका दिसता बारीकल्या बारीक समाजांतल्या लोकांक बारीकलो बारीक मनीस जो बेजीक फेसिलिटी सोदता जे तुजे आमदार म्हण ह्या नात्यान तुगे ऑफिसां येता वो तुजे बरें येता हें तुवें सांबाळपाक गरज आसा. आनी खरेंच काँग्रेस ही पार्टी केन्नाय शेख सरान सांगलें पण केन्नाय देवाच्या धर्माच्या जातीच्या कातीच्या नांवार राजकारण केलें ना. आम सगल्या मुखार घेवन गेले. हांव केपें मतदारसंघ आमदार म्हाका दिसता आमगेले 30 आनी 3,000 मत आहाय 11,000 कॅथलीक वोट आहाय 22,000 हिंदू लोक आहा ऑलमोस्ट 500-600 मुस्लीम आहाय. म्हाका 15,000 मत पडले जाल्यार म्हाका दिसता 9,000 जो मत सॉरी कॅथलिकान मारली 7,000-6,000 म्हाका हिंदू भावान मुसलमान भावान मारली. आमी काँग्रेस पार्टीक केन्नाय कोणाचेर वेगळोचार केन्नाय कोण बरो मोठो श्रीमंत गरीब म्हूण केन्नाय केलें ना. आनी हीच तत्वां म्हाका दिसता बाब तुवें सांबाळपा जाय. तेन्ना तूं उंच चडलो तेन्ना आमगे काँग्रेस पार्टी उंच चडली. आनी डेफिनेटली हांव सांगता म्हाका दिसता 26 जेन्ना इलेक्शन जातलीं 27 म्हणून आमी 26 म्हणया बट BJP गॅरंटी ना केदोन करपाक शकताय केदोन बंद उडोवपाक शकताय ती. सो जेन्ना इलेक्शन जातलीं म्हाका दिसता वी वील डेफिनेटली फॉर्म अ गव्हर्मेंट विथ द गायडन्स ऑफ बोथ आर इंचार्ज पार्टीचे जे आमचे लिडर आहाय तेंचे इंचार्जान आमी डेफिनेटली सरकार घडटले. आनीक गोंयकारां पासत वावरतले जे ओल्ड जी ग्लोरी जी काँग्रेसा टायमार आशिल्ली जे आमी काँग्रेस म्हण आमी सगळे भावपणान मोगान चलतले हेंच भावपण म्हाका दिसता डेफिनेटली जेन्ना इलेक्शन जातलीं आमी सरकार घडटले. आनी बाब अमित तुका वीश कोता ऑल द बेस्ट. लोकां बरोबर राव लोक सदां तुजे बरोबर आसतलो लोकां फाटल्यान देंवपाक ना. जेन्ना तूं लोकां बरोबर वतलो लोक तुजे बरोबर आसतलो आनी डेफिनेटली लोकांचो आशिर्वाद तुका आसलो. आनी एक फावटी तुका ऑल द बेस्ट. म्हाका उलोवपाक 2 उतरां संदी दिवन बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH.